फाटल्या कांय दिसाच्यान म्हारग आशिल्लो मानकुराद आतां सवाय जाला। हो आंबो आतां गोड जाल्ल्यान तो विकत घेवपाक खवय्ये आतां घुरी घालतना दिसून येतात। सध्या दिवचलच्या बाजारात मानकुरादाचो घमघमाट सुटला। मानकुराद म्हणटकीच खवय्ये पिशे जातात। गोंयांत पिकपी मानकुराद आंब्याक तर खूब मागणी आसता। अंदू हंगामाच्या सुरवेक मानकुराद आंबो बाजारात भाव खातालो। 15 दीस पयलीं मानकुराद डझना फाटल्यान 2000 वयल्यान 1500चेर पाविल्लो। 8 दीस पयलीं तर मानकुराद 600 ते 700 रुपया डझन ह्या मोलान मेळटालो। आतां होच आंबो 300 ते 400 रुपया डझन ह्या मोलान मेळटा। मानकुराद सवाय जाल्ल्यान तो आतां दर एकल्याक घोस काडपाक मेळटा। भरपूर येयला आंबो भरपूर येयला, भायलो येयला आनी गोंयचो येयला। पण आता सवाय जाला कितें मानकुराद? 500, 400, 300, 200। पण आता कितले दीस मेरेन मानकुराद बाजारात येवंक शकता? आनी बरो तो 8 दीस येता। आनीक सवाय जातलो? ना आनी जाता रेट कितली? पण आता सध्या मागणी आसा? मागणी कमी आहा। ते भायले लोक घेवन बसता पळय तांकां मागणी चड तेंची कितें 200 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया डझन। सारको ओरिजिनल आंबो हें करिना ती, ताका तो नाका, तो ताजो तो सवाय मेळटा तो घेवन वयता। तेकाच लोक घालून घेतात। तेकाच लोक घालता आनी घेता, तेच जाय तेंकां। ती घरा व्हरून भायर उडोवचें पडल्यार कोता पयलीं पिकूंक ना, मागीर खूब पिकलो आनी गरमीक लागून खूब पिकून येयलो, मागीर सवाय जालो। आता सवाय आहा? आतां सवाय आहा आनीक 8-15 दिसांनी आनीक वाडटलो आंबो, कमी जातलो। कित्याक लोकांनी पटापट काडलो न्हू, काडलो म्हणून आंबो कमी जातलो, मागीर आनीक वाडटले। आतां कमी आहा, रेट कमी आहा? रेट कमी सध्या कशें डझन आहा रे? आतां आमी 300 रुपया विकता। आनी हे आनी पावस येत जाल्यार? 400 आतां अचानक पावस येत जाल्यार कितें जातलें? पावस चड पावस पडलो, थोडो पावस पडलो झाड चडोवंक जाता, चड पावस पडलो झाडार चडोवंक गावना, ती निसरट जाता, लोक चडना मागीर। आतांच कितें जाता, आतांच काडटा। आनी एक मानकुराद कितले दीस मेळोंक शकता बाजारात? चड से 15 दीस। मागीर आपूस, मागीर निलम। हापूस म्हणून ऑलरेडी येतात न्हू बाजारात? मागीर येता, महाराष्ट्राचो आसा, कर्नाटकचो आसा, सगळे कडल्यान येता मागीर आपूस। हो मानकुराद सप्लाय पडटा तो चालू। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।